मडगांवां गोमंत विद्या निकेतनाचो वार्षिक महोत्सव 31 मे ते 2 जून मजगतीं जावपाचो आसा। फाटल्या 2 वर्सां सावन सर्गेस्त दामोदर काशीनाथ नायक हांचे उगडासान हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा आनी ह्या महोत्सवान वेंचीक नाटकाचो आस्पाव केलो आसा म्हूण आयोजक उलयल्यात। आटेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोमंत विद्या निकेतनाचो वार्षिक पंचमवेद नाट्य महोत्सव येता त्या 31 मे 1 जून आणि 2 जून म्हणजे बिरेस्तार, शुक्रार आणि शेनवार असे 3 दीस मोठ्या दबाज्यान आमी आयोजीत केल्लो आसा। हो फेस्टिवल आमी गेल्या वर्सा पासून साजरो करतात तो दामोदर काशीनाथ नायक, सर्गेस्त दामोदर काशीनाथ नायक हांच्या यादिस्तीक आनी वेंचून बऱ्यांतली बरी नाटकां आमी मुद्दाम सिलेक्ट करतात, म्हणजे जी कमर्शियल नाटकां असतात, व्यावसायिक नाटकां असतात ती आमकां चडशी आमी सादर करनात। तर बरी नाटकां, वेगळीं नाटकां म्हणजे आर्टिस्टीक अशीं नाटकां करपाचो आमचो उद्देश आसता, जेणे करून गोंयच्या नाट्य रसिकाक जी केन्ना गोंयांत पळोवपाक मेळनात अशीं नाटकां पळोवपाक मेळची। ही नाटकां एंट्री फ्री आसता, कोणूय नाट्य रसीक ह्या नाटकांचो आस्वाद घेवंक शकता। तर एक महाराष्ट्राचो आनी मराठी भाशेंतलो एक मोठो कवी पु शी रेगे म्हणून जावन गेलो। हो पु शी रेगे काही काळ श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाचो हांगा प्राचार्य जावन गेला। तर ताणें एक सुंदर अशी कादंबरी बरयल्या, ती पत्ररूप कादंबरी आसा, ज्या कादंबरीचें नांव जावन आसा सावित्री। ती म्हणजे 2 व्यक्ती एकामेका कडेन संवाद सादतात कादंबरीच्या निमित्तान पत्र बरोवन। ही पत्ररूप कादंबरी आसा आनी ती ही एकपात्री कादंबरी, कादंबरी एकपात्री न्ही, पण त्या कादंबरीचें नाट्य रुपांतर एकपात्री अशें जावन आसतलें।